The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. Gare sare sani sani pani pama. The voice of GSB. The voice of GSB. युथ ऑफ GSB विवजांक नमस्कार. GSB समाजाच्या नंबर 1 सिंगिंग रियालिटी शो सेंचुरी वॉइस ऑफ GSB सीझन 4 पावर्ड बाय लिज मॉन्टेजेन्स इंडिया या कार्यक्रमाक तुम पूरे जन काही मोगान स्वागत. हांव रजत भंडारकर. आजी फर्स्ट राउंडाच्या अनेक संचिकेक आम्ही येऊन पाविल आसाची पुरंदरदासाले पद आम्ही आजी आयकुच्या आसाची आणि काही मस्त कंटेस्टंट्स तुमगेल मुखारी येवचे आसाची. आयचे कार्यक्रम प्रारंभ करचे पशी फुडें आमगेल जजेसाक तुमकां इंट्रोड्यूस करून दिता. आमगेलोटू आजी राघवेंद्र मल्लिमाम हांणी आसाची तुमकां मोगान स्वागत. तशीची शंकर शेणे माम तुमी आमगेलोट आसाची तुमकां मोगान स्वागत करता. केदनाय आमगेलोटू आमगेल फाटीबाला राबचेत आसले महानिर्णायक जावन आशिल्ला श्री पुत्तूर नरसिंह नायक माम आमगेलोट आसा. नायक माम तुमकां मोगान स्वागत करता. आमगेलोटू म्युझिशियन्स पूरे जन आसाची तांकांय मोगान स्वागत करता. आमगेलोटू तबलेरी अभिजीत शेणे हांणी आसाची हांकां मोगान स्वागत. राम रंगदोळ हांणी आसाची हांकांय मोगान स्वागत करता. ताळ्यारी रामनाथ किणी हांणी आसाची हांकांय मोगान स्वागत. कीबोर्डारी दीपक बेंगळुरू हांणी आसाची हांकांय मोगान स्वागत करता. आयच्या एपिसोडांत तुमगेर मुखार येवचें आसा. मोगान स्वागत करा नवीन कामत. नवीन खंयचे पद म्हणचास आजी ಎಂಥ ಚಲುವಾಗಿ ಮಗಳ ಕೊಟ್ಟನು ಪದ. ऑल द बेस्ट. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಂತು ಹರ ಶಿವ ಕಂತು ಹರ ಶಿವ ಚೆಲುವ ನಿನ್ನುತ ಕಂತು ಹರ ಶಿವ ಚೆಲುವ ನಿನ್ನುತ ಮೆಚ್ಚಿದೆನು ನೋಡಮ್ಮಮ್ಮ ಎಂಥ ಚಲುವಗೆ ಎಂಥ ಚಲುವಗೆ ಮಗಳ ಕೊಟ್ಟನು ಗಿರಿರಾಜನು ನೋಡಮ್ಮಮ್ಮ. ಎಂಥ ಚಲುವಗೆ ಎಂಥ ಚಲುವಗೆ ಮಗಳ ಕೊಟ್ಟನು ಗಿರಿರಾಜನು ನೋಡಮ್ಮಮ್ಮ. ಕಂತು ಹರ ಶಿವ ಚೆಲುವ ನೆನ್ನುತ ಕಂತು ಹರ ಶಿವ ಚೆಲುವ ನೆನ್ನುತ ಮೆಚ್ಚಿದೆನು ನೋಡಮ್ಮಮ್ಮ. ಎಂಥ ಚಲುವಗೆ ಎಂಥ ಚಲುವಗೆ ಮಗಳ ಕೊಟ್ಟನು ಗಿರಿರಾಜನು ನೋಡಮ್ಮಮ್ಮ. ಐದು ಮೂರು ಕಣ್ಗಳು ವಿಪರೀತವ ನೋಡಮ್ಮಮ್ಮ. ಮೂರೇ ಐದು ಮೂರು ಕಣ್ಗಳು ವಿಪರೀತವ ನೋಡಮ್ಮಮ್ಮ. ಕೊರಳುಳು ರುಂಡ ಮಾಲೆಯ ಧರಿಸಿದ ಕೊರಳುಳು ರುಂಡ ಮಾಲೆಯ ಧರಿಸಿದ ಉರಗಭೂಷಣನ ನೋಡಮ್ಮಮ್ಮ. ಎಂಥ ಚಲುವಗೆ ಎಂಥ ಚಲುವಗೆ ಮಗಳ ಕೊಟ್ಟನು ಗಿರಿರಾಜನು ನೋಡಮ್ಮಮ್ಮ. ತಲೆಯಂಬುದು ನೋಡಿದರೆ ಜಡೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ ನೋಡಮ್ಮಮ್ಮ. ತಲೆಯಂಬುದು
ನೀಲಕಂಠನ ನಿರ್ಗುಣನ ನೋಡಮ್ಮಮ್ಮ ನಂದಿ ವಾಹನ ನೀಲಕಂಠನ ನಿರ್ಗುಣನ ನೋಡಮ್ಮಮ್ಮ ಇಂದಿರೆ ರಮಣ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಇಂದಿರೆ ರಮಣ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಹೊಂದಿದವನ ನೋಡಮ್ಮಮ್ಮ ಎಂಥ ಚೆಲುವಗೆ ಮಗಳ ಕೊಟ್ಟನು ಗಿರಿರಾಜನು ನೋಡಮ್ಮಮ್ಮ ಎಂಥ ಚೆಲುವಗೆ ಮಗಳ ಕೊಟ್ಟನು ಗಿರಿರಾಜನು ನೋಡಮ್ಮಮ್ಮ ಗಿರಿರಾಜನು ನೋಡಮ್ಮಮ್ಮ ಗಿರಿರಾಜನು ನೋಡಮ್ಮಮ್ಮ. नवीन कशी आला म्हणू जजेस आला निमगुया शणे मॅम हांगेल परफॉर्मन्स कशी आशिल्लो. नवीन नमस्कार. बार लायक वायस तुगेलें थँक्यू. लायकून म्हणा देवा तुवें जय तुवें भार लायकून म्हणा तुवें जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಗೀತಾचें शिकला की तूं वय कर्नाटक शास्त्रीय संगीत. हां तांतूंत डिवोशन ಸ್ವಲ್ಪ तूं ह्या डिवोशनाक गेल्यार पळय आनीक लायकून म्हणच्या साध्य आसता खंय फिलअप तें गॅप आशिल्ले कडेन तूं फिलअप करतना म्हणटनाच पळय तें ಸ್ವಲ್ಪ तिके हें चुकता आशिल्लें कळना तें म्हळ्यार साथीदार पुरो आशा वचून तें मेकअप जावन वता बट तें पुरो चिके प्युरिफाय केलें त्या डिवोशन शास्त्रीय संगीत आशिल्लें तें डिवोशन काण तुवें ह्या डिवोशनाक घाल म्हण जाल्यारच पळय ताजे मर्जींग आनीक लायक जाता आनी ओवरऑल तूं लायकून म्हणला रिदम्स हें जें तूं केल्लें काम मदबदीत हरकत पुरा भार लायकून आयलां तें आनीक लायक कोरता जाल्यार तूं शास्त्रीय संगीतान ಸ್ವಲ್ಪ एफर्ट्स घाल्यार हें पुरो तुका तूं मेळटा तुका म्हणटना तुका फील जाता ऑटोमॅटीक नाक म्हळ्यार तें तुगे तोंडा दाखोवन येता तांतूं डिवोशन ಸ್ವಲ್ಪ हंतूय घाली सो ಒಟ್ಟು तें हें केलें पूण जाल्यार आनीक तुका लायक भविश्य आसा तुका वॉयस लायक आसा लायक एफर्ट्स केले आनीक लायक प्रेझेंटेशन दिवेत म्हूण सोनू हांव सांगता बेस्ट ऑफ गुड लक. थँक्यू. धन्यवाद शणे मॅम. नायक मॅम. नवीन नमस्कार. स्वागत. थँक्यू. चंद जाला देवा चंद म्हणा मस्त चंद जाला कांय ತೊಂದ್ರೆ ना संगीताचे बगे आता शंकरान सांगता वापस हांव सांगच्या गतीना न्हय वे वय सेम विचारा वापस सांगच्या गतीना ताण सांगाना तेल केला विचार सांग तुका कोळचे खातीर तितलेच कमेंट नाही आहे तुका कोळचे खातीर जस्ट आता तूं कंतुहरा शिव न्हय वे वय ಮೆಚ್ಚಿದನು न्हय ಮೆಚ್ಚಿದೇನೋ न्हय तू ಮೆಚ್ಚಿದೇನೋ म्हण म्हणलें ಮೆಚ್ಚಿದೇನೋ म्हणा कसो जाता अर्थ उलटा जाता हांव म्हण जाता. गिरिराज म्हणा कोणा पर्वतराय पार्वतील बापूसू बापूस वय वे पार्वतील बापसून शिवा पळोवन तागेल चेंदाय पळोवन ಮೆಚ್ಚಿದನು ಕೈ ಮೆಚ್ಚಿದೇನು म्हळ्यार हांवें ಮೆಚ್ಚಿದೇನು तू जाल्यार ಅವನು जाल्यार ಮೆಚ್ಚಿದನು ಯಾರು गिरिराजनु. सो असल विशय पळोवन घेवका जाता एका साहित्याचे अर्थ व्यत्यास जात देवा ते ಸ್ವಲ್ಪ पळोवन घेवका. मागीर फस्ट चरण कसाल सांग. फस्ट मोरे 5 हां मोरे 5 म्हणा कसाले गोतना ಗೊತ್ತಾ ನವೆ मोरे म्हणा कसाले गोतना मोरे म्हणा तोंड 5 तोंड वय वे मोरे 5 म्हणा 5 तोंड 5 खंयचे म्हळ्यार प्रश्न येता. शिवाक 5 तोंड खंय शिवाल 5 रूप तोंड म्हळ्यार मोरे 5 म्हळ्यार तागेले 5 रूप म्हूण घेवका जाता. 5 तोंड म्हळ्यार 5 रूप खंयचे तत्पुरुष वामदेव सद्योजात ईशान अघोरा हे 5 शिवाल रूप आनी 3 कण्णू 3 दोळ हें अशें तसले विचारू आनी वर्लेल पुरा तूं म्हणलें करेक्ट जाला कसलीय ತೊಂದರೆ ना अंतू जाल्यार ಮೆಚ್ಚಿದೇನೋ न्हय ಮೆಚ್ಚಿದನು हें कोणाल ट्यून ट्यून गोतना कोणाल म्हणून यूट्यूबान आयकलां एक सांगितलं कोण म्हणलें नांव उडक आसा. ओके ओके चंद आसा ट्यूनय चंद आसा तूं म्हणलेलें समज
बट आनी ಸ್ವಲ್ಪ आजे ते म्हणतना त्या साहित्याचे पळय त्या ताणें गिरिराजाक खुशी जाल्यार खुशी तुगेल सिंगींग आतां आनी काही तूं ॲड करूं येतात म्हणल्यार करेक्ट आसा ताजे बगे सांगचें न्हय आनी काही कशी करूं येता म्हण मात्र सांगिल्लें ते जाल्यार आनी काही चंद करूं येता देवा देव बरें करो थँक्यू धन्यवाद नायक माम नवीन थँक्यू आता आमगेर मुखार येता अशें नेक्स्ट कंटेस्टंट रोहित जे कामत रोहित खंयचे पद म्हणच्यास ಇಂದು ನಿನ್ನ ಮರೆಯ ಹೊಕ್ಕೆ ऑल द बेस्ट ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂದು ನಿನ್ನ ಮರೆಯ ಹೊಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶನೇ ಇಂದು ನಿನ್ನ ಮರೆಯ ಹೊಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶನೇ ಇಂದು ನಿನ್ನ ಮರೆಯ ಹೊಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶನೇ ಎಂದಿಗಾದರನ್ನ ಕಾಯು ಶ್ರೀನಿವಾಸನೇ ಎಂದಿಗಾದರನ್ನ ಕಾಯು ಶ್ರೀನಿವಾಸನೇ शेषगिरिय वास श्रीश दोषरहितने शेषगिरिय वास श्रीश दोषरहितने येसुदीनकु निन्न पाद दासनु नाने ಸುದಿನಕು ನಿನ್ನ ಪಾದ ದಾಸನು ನಾನೇ ಕ್ಲೇಶಗೈಸದಿರು ಯನ ಸ್ವಾಮಿಯು ನೀನೇ ಕ್ಲೇಶಗೈಸದಿರು ಯನ ಸ್ವಾಮಿಯು ಹೊಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶನೇ ಇಂದು ನಿನ್ನ ಮರೆಯ ಹೊಕ್ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೇ ಕಮಲನಯನ जनक करुणवारिधे कमलनयन कामजनक करुणवारिधे रमयनाळ्व कमलनाभ हे दयानिधे यमनपुरदि ಶಿಕ್ಷಿಸದಿರು ಪಾರ್ಥ ಸಾರದೆ ಇಂದು ನಿನ್ನ ಮರೆಯ ಹೊಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶನೇ ಉರಗಶಯನ ಸುರರಿಗೋಡೆಯ ಸಿರಿಯ ರಮಣನೆ ಉರಗಶಯನ ಸುರರಿಗೋಡೆಯ
सिरिय रमणने शरण पाल बिरुदु तोरी पोरेव देवने शरण पाल बिरुदु तोरी पोरेव देवने करुणिसे नगे मुकुतिय पुरंदरा विठला 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 करुणिसे नगे मुकुतियनु पुरंदर विठलने ಇಂದು ನಿನ್ನ ಮರೆಯ ಹೋಕೆ ವೆಂಕಟೇಶನೇ ಇಂದು ನಿನ್ನ ಮರೆಯ ಹೋಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೇ ವೆಂಕಟೇಶನೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೇ रोहित परफॉर्मेंस कशी झाली म्हणून जजेसाला निमग्या मल्लिमाम अप्रतिम. रोहित खंयचे गांवचे तूं? कारकळ कारकळ. वय 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 म्हळ्यार तोंड चिरपरिचित म्हळ्यार यूट्यूब भजन मंडळीन तो आसा दिसता. कारकळचे बदल सांगतालो लक्की आसा ती ज्यान लायक भजन सांगताले व्हेरी नायस. तावळी शंकर शणे मामान सांगला म्हणकेची मंडळीन तूं बैसून एक भजन सांगचें इंडिव्युज्युअली स्टेजार येवन एक हें करचें मस्त फरक आसा म्हणून त्या एक करेक्ट त्या तूं दाखोवन दिल्लें फूल पॅकेज भारी लायक सांगला. आनी एक पाठ कसो म्हळ्यार भटमामान पूजे वताना तांगेल पुरा सामग्रीने घेवन वचची का खंय तशी पुरा तयारीर वचची का तूं कसला सांगतास म्हणून तुका कळ्ळें. कॉन्फिडन्स आस केन्नाय ओवर कॉन्फिडन्स जावचें नजे म्हणून बट तुगेले तूं भार लायक तूं सांगला देवान लायक सोर दिला लायक पर्सनालिटी कसं करतास तूं? इंजिनियरिंग करता सर. हां इंजिनियरिंग करता. अरे क्या बात. हां भारी लायक जाला भारी लायक. देव बरें करो आनी केन्नाय कॉन्फिडन्सा ओट्टू तयारी कोरून वचूं का ते कसर म्हणून तूं काय वतास. हां देव बरें कर रोहित. व्हेरी नायस. धन्यवाद मल्लिमाम. नाईक माम रोहित नमस्ते सर. कशें दिसता तुका? अडना सर हां अडना तुमगेले कंपोजिशन सो म्हगेलें कंपोजिशन तुका ಸ್ವಲ್ಪ भायर गेला तूं न्ही वे ಅವಿತಾ ಸಂಗತ म्हळ्यार ಕೆಲವು ಚರಣ ಅಂತಾನೆ तूं मध्य ಕೆಲವು हरकत केलेलास पळय ते साहित्य भावाक विरोध जावन आशिल्ले. ते फर्स्ट लायन सांग तूं ते एक संगती सांगिल्ले खंयचे सर? फर्स्ट चरणाचे शेषगिरिय वास श्रीश शेषगिरिय वास श्रीश दोषरहितने आत्ता करेक्ट म्हणले तूं त्यावेळेस ताका ॲड केला फुल्ल वय वे ते ॲड करतना दोषरहित देवा तूं म्हाका विसरू नका म्हाका मरे आजी तुका वय ते हरकत कसं जें संगीत आयकता वा कसं एक संगत म्हणलें म्हळ्यार प्रश्न येता पदा दृश्टीरी साहित्य दृश्टीरी ते सांगितल्यात म्हणूनच म्हणून थंय सॉफ्ट कर का म्हणून तुवें सॉफ्ट कर न्हू तेच संगत म्हणू का थंय सॉफ्ट कर म्हूण कितली जाता थंय वॉल्यूम म्हणून कर का पळया एक ट्राय करी. शेषगिरिय वास श्रीश
दोषरहितने शेषगिरिय कट केलं तो कट केल्या तावड म्हणाल इटली म्हणी आत होड ना सोडी आविता सांगेल म्हण म्हणारी केल्या वेळा आम्ही कसलंही संगत सांगताना ते सॉफ्ट करू आता त्या संगत सांगची रावंग नाही थंय सॉफ्ट केल्यार त्या फील तोंदरे ना म्हणून ज्याला हार्श जेल म्हणून ज्याला पदाक पेट पडता साहित्याक एक आणि तू एकडे मोरेया होके म्हण म्हणलें वरल कडेने मरेया होके म्हळ्यार कसं लेका त्या लिरिक्सांची चुकीशी लिरिक्स सांग तू बरयलेला ಕೆಲವು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಕಳ್ಳಲ್ಲ हा तू ಮೊರೆ ಆಶಿಲ್ಲ पळोवन सांगताना चुकलो तू ऐकलेलं मेगेले आणि म्हणलेलं तांतोलवे कशी ते तुका एक विषय सांगता मरेया मोरेया डिफरन्स कसं म्हणून सांगता मस्त जन म्हणताना मोरेया म्हणून सांगता ते आणि स्वल्प जनानं आर्ग्यू केलेले असा मोरेया जाव का मरेया कशी म्हणून प्रामाणिक जावन सांगचे कसं म्हणून मग तांकां अर्थ जायना ते म्हणून साहित्य मोरे म्हणा कसं जालें देवा लागीं हांव तुगे लागीं शरण आयला देवा संपूर्ण शरण आयला मोरे आयला मोरे होके ಎಂದಿಗಾದರೆನ್ನ ಕಾಯೋ ಮಕ್ಕ ತುಕೆದ್ನ ಜಾಯ್ ಜಲ ರಕ್ಷಣ ಕರಿ ಹೊಡ್ನ ಆಜಿ ತುಕ ಇಂದು ನಿನ್ನ ಮೊರೆಯ ಹೊಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶನೇ ಆಜಿ ತುಕಾವು ಶರಣ ಆಯ್लो मका केदन तू रक्षण करी म्हणून वय मोरे म्हळ्यार शरणू देवाला मागचे मारे म्हळ्यार कसले मारे म्हळ्यार हांव तुगेले मागशे आयलो म्हणून वय मरे मरे मागशे सूर्य मोडದ ಮರೆಯಾದ म्हळ्यार मोड आड आयले मागशी सूर्य आसा म्हणून जालें अर्थ वय येद्रा मोड आसा तेन्ना सूर्य दिसना वय तशीची हांव तुगेले मागशे आयलो देवा म्हळ्यार हांव दिसना कोणा दिसना नक्क जल्लेले पुरा वायट मक्क येवन मारची तसले वायट आसपण मेगेले जिवनात हांव केलेले तसले प्रारब्ध कर्म की मेगेले कसलेय अनिश्ट की ते मक्क येवन मारची वेळार हांव तुगेले मागशे आसता कशी एक चेरडू आतां गांवां पुरा नवरात्री वेळा वागा वेस की कसले की वेस घालून येतात वय एक साना 2 वर्सां चेरडू आसा म्हणले का 2 की 3 वर्सां चेरडू त्या कसं करता एक वागा वेस येताना एक हस्ते एकलो करडी वेस घालून येता येवन चेरडू आपल्याला कडले तांणी खेळोचे येतात खेळोचे येताना ते चेरडू कसं करता आवसूल मागशी वचून राबता वय करेक्ट वय आवसूल मागशी वचून राबता कसं जाल्यार म्हळ्यार आवसू तिगेली इतली रक्षण आपणे कोणय करना ती म्हळ्यार एक धैर्य आनी गॅरंटी आनी विश्वास ते मागशी येवन चेरडान राबले कडले चेरडा एक नमुने अभयशे आपणाक कसलेय तोंदरे जायना म्हणून मरे कळना ते वाग आयल्यार आवसू पास जावन येवकाना आवसू सोवना म्हणून गोत्ता त्या चेरडाक तशी कसं अनिश्ट आसा कसं मेगेले प्रारब्ध कर्म म्हाका बाद दिवचें येतना परमात्मा तूं आसा येद्राक तें कसं आसता रे तूं पास जावन येवका हांव तुगेलो मरे आसा म्हणून ते अर्थ ते होड अर्थ न्हू हें मोरे म्हळ्यार आनी कसं म्हण म्हळ्यार मरे म्हाका येद्रा तूं आसा म्हण जाल्यार मागीर तूं केन्ना जाय जाल्यार रक्षण करी म्हणून तूं मोरे हांव आत्तां आयलो मोरे आत्तां आयला तूं केन्ना जाय जाल्यार रक्षण करी म्हळ्यार म्हाका प्रॉब्लेम आत्तां आसा तूं केन्ना जाय जाल्यार रक्षण करी म्हळ्यार जाता वय जायना न्हय तशें जाल्यार मोरे शब्दा पशी मरे शब्द करक न्हय हें अर्थ तशें जाल्यार मी ना वरलेलो पुरा तुगेले तुका म्युजिकली तूं यू आर वेरी 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 गुड म्युजिकान तुका कसलेंय ना असल सन्न विचारू आनी काही तूं कोरून घेतल्यार तूं हांव तुका हें पुरा कसलें सांगता म्हळ्यार तुका मस्त व्हड फ्युचर आसा इवन तुका ते फस्ट तूं सिंग करतना तूं तें साहित्य विसरल्यार वपास तूं म्हळ्यार कसाल्याक म्हळ्यार तूं सांगतना हांव वपास म्हणटाना जायतं म्हणूक कारण कसं म्हळ्यार एक आमगेलें एक रिजीड डिसिशन आतां तुका ना एका वेळाची म्हण हांव पेटोवचें जाता आमकां जाल्यार त्या रिजीड डिसिशन तुगेले भितर आशिल्लें एक हॉड कलाविदाक आमी पेट मारून तुगेले भितर एक हॉड कलाविद आसा त्या हॉड कलाविदाक खंयचेय टायमार पेट जावचें नज म्हळ्यार एक उद्देशार तूं वपास म्हळ्यार तूं वपास छंद कोरून म्हळ्यार अद्भुत जावन म्हळ्यार बट हांव सांगेल केलो पॉयंट्स आसा पळय फायनर टच आसा तसल्यान तूं साहित्यात आतां कोणकी भजन येता तशी म्हणटा ती म्हळ्यार कोण आयकलेलो पुरा कॉपी करूं वचूं नज ताजे बग्गे एक एसेसमेंट हें करेक्ट आसा आनी म्हळ्यार आमी चिंतन करून मागीर ते एडाप्ट करून घेवका इतें तें केल्यार तुका मस्त मुखारसून लाभ जाता इतें म्हळ्यार तूं एक रेंज आसा वॉयस आसा स्पश्टता आसा पुरो आसा
त्याच्या भितर तूं मस्त वर्क करता म्युजिकात. इंजिनियरींग एक सायडा तोकून आसूं कळना हांवें त्या इंजिनियरींग जेवो हें हांगा तोकून इंजिनियर्सांक मस्त स्ट्रेस आसा म्हणटा ते पुरा. त्या स्ट्रेस तुका मुखार सून तुका प्रोफेशनां येता ना हें तुका रिलॅक्स करो. कितें देव बरें करो. थँक्यू सर. धन्यवाद नायक मॅम. रोहित थँक्यू. आमगेलो फुडले सीझन म्हळ्यार सीझन 2चे कारकळातून आयिल्ले ते जाल्यार रोहित कामत आमगेलो ह्या पटी सीझनांतू डायरेक्ट जावन फर्स्ट राउंडाक सिलेक्ट जाल्ले संची येती तांगेले एक एक्सपिरियन्स निमगुया आमी. रोहित तुम्ही सीझन 2 तू पार्टिसिपेट केलेले सो ह्या पटी सीझन 4 डायरेक्ट जावन फर्स्ट राउंडाक विदाउट एनी ऑडिशन्स आयिल्लेंची. सो आतां तुमकां पळयता संच तुमी सीझन ह्या पटीचे सो सीझन 2 आनी सीझन 4 तुमकां मेन जावन कसो डिफरन्स दिसता सर? मेन जावन म्हळ्यार ह्या पटीचे इम्प्रूवड हांव इम्प्रूव जाल्लो अशें देख पडटा सर फुडल्याच्या पयशी तशी इम्प्रूव जाल्लो म्हूण लेखता. ओके सीझन 2 तुमकां आतां मस्त शिकूंक मेळ्ळलें आसा ह्या शोआ निमित्ती. सो सीझन 4 तुमी कसे एक्सपेक्टेशन्स दोन घेवन आयिल्लींची सो आनी ते कशी तुमी एकम्प्लीश करता म्हूण लेखलींची ह्या सिजनांत? सीझन 4 म्हळ्यार निके जाय न्ही हें आमगेलो फर्स्ट परफॉर्मन्स वायज हांव आतां कसो म्हूण पळोवका डिसायड करता केलें म्हळ्यार आनी येवचे रावंड आमकां कसो म्हणून गोतना आतां फाल्ल्याचे एक रावंड गोतस सो आतां परत नेक्स्ट येवचे रावंड आमकां कसो म्हणून आतां गोतना सो ताका समजावन आमी वचका जाता. थँक्यू रोहित. ऑल द व्हेरी बेस्ट. आता आमगेल मुखार येता अशें नेक्स्ट कंटेस्टंट चैत्रा बाळिगा. नमस्ते. खंयचें पद म्हणटा सची? हांव आरिगे वधुवादे अंबुजाक्षी सांगतस. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. क्षीराब्दी कन्निके श्री महालक्ष्मी आरिगे वधुवादे. क्षीराब्दी कन्निके श्री महालक्ष्मी वधुवादे. क्षीराब्दी कन्निके आरिगे वधुवादे. वधुवादे वधुवादे. क्षीराब्दी कन्निके क्षीराब्दी कन्निके क्षीराब्दी कन्निके श्री महालक्ष्मी आरिगे वधुवादे. अंबुजाक्षी आरिगे वधुवादे. क्षीराब्दी कन्निके श्री महालक्ष्मी आरिगे वधुवादे. आरिगे वधुवादे. आरिगे वधुवादे.
ಮಹಾಲಕುಮಿ ಆರಿಗೆ ವಧುವಾದೆ. ಧನ್ಯವಾದ. कशी आला म्हणू जजेस आला निमगूया शणे माम. चैत्रा सर भार लायकून म्हणा धन्यवाद. तूं म्हणन तूं मस्त डिवोशन आशिल्लें, भावन आशिल्ली, भक्ती आशिल्ली. एक सांग की संगीताचे एक त्यांची तो राग तूं करेक्ट तूं प्रॅक्टीस केलें जाल्यार अनेक म्हळ्यार केलो पटी तूं षड्जार रपतना ते नोट्सू चिक्के हेकार तेकार जत्त आशिल्लें, वैरी वताना आकार करतना ಸ್ವಲ್ಪ हेकार तेकार जत्त आशिल्लें. तें संगीत तूं करेक्ट प्रॅक्टीस केल्यार आस पळय हें पद्य लायकून आनीक लायकून म्हणचें जत्त आशिल्लें तुका. लायक एफर्ट्स तुगेलें, वॉयस लायक आसा, थ्रो लायक आसा, रिदम हें परफेक्ट आसा. एकच की त्या रागाचें एक डिवोशन आसा पळय तूं आनीक तें इम्प्रूव केलें म्हण जाल्यार आनीक लायकून म्हणचें जत देवा तुगेलें. खंडीत सो करून आतां लायक म्हणला तुवें भार लायक आसा तेंचे त्या रागाचे एक ताजे निज रियल भाव येवको म्हणजे तांचें एक डिवोशन आसता पळय तेंची तूं म्हळ्यार नॉर्मली आमचे कॉन्फिडन्स आसता हांव म्हळ्यार करेक्ट आसता म्हणून तें ना म्हूण कळचें तूं म्हणलें तूं आयकतना मात तुका कळचें तें कसं म्हणून. सो लायक जाला तें आनीक तुका लायक इम्प्रूव करचें मस्त अवकाश आसा. तूं कोर येता तुका साध्य आसा, ಸ್ವಲ್ಪ एफर्ट्स घाला पुरो तुका इजिली तुका येता तें तुगेल्या गळांत देवान लायक वॉयस दिलां तें युटिलायज कोर येता म्हणून लिखून बेस्ट ऑफ गुड लक. थँक्यू. धन्यवाद. धन्यवाद शणे माम. नाईक माम. चैत्रा कंग्रॅट्स. थँक्यू. मस्त चेंज जाला. एक 2-4 विचार कसं म्हळ्यार एक पद शिकतना खंयची ओरिजिनल आयकलेलं आस पळय त्या ओरिजिनलान तूं मिस्टेक आस म्हण जाल्यार त्या मिस्टेक्स आमी रिपीट करूं नजे. इताक हांव सांगिल्लें म्हणवारी तूं क्षीराब्दी म्हणलें कट केलें मागीर कन्निके म्हूण म्हणलें. क्षीराब्दी कन्निके एक शब्द त्या ओरिजिनल प्रोग्रामा म्हणलेलं आस पळय त्या ब्रेथा खातीर तशी म्हण आसता ती सिंगर्स ब्रेथा खातीर. आनी लायव्ह प्रोग्रामात म्हणटना ताजे एक हेची विंगड आसता ते एक ड्रायव्ह येवचे तसल विचारू ते तांतू कसलेय बाय एरर बाय मिस्टेक स्लायट जाल्ली म्हणून जाल्यार ते आमी वापस ते रिप्रोड्यूस करतना आमी मिस्टेक केला म्हणके जाता. ते जायना नातील म्हणके ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಆಲಾಪನೆ करताना की असल शब्द म्हणताना की त्या पुरा ಸ್ವಲ್ಪ पळोवन घेवं कामा साहित्यात. अदरवायज तूं म्हणलेलें कांय तोंदर ना. डेवलपमेंट की इन्वॉल्वमेंट आनी भक्ती तुका हें पदाचे अर्थ कसं म्हणून कळ्ळी की वय वय कसलें महालक्ष्मीक पुरंदरदास निमगीता की तू कोणाल वधू जत्तस आरिगे वधुवादे. सो एक एक स्ट्रॅन्जान तू एक एक देवाल नाव आस. फर्स्ट श्रीरामचंद्र कडेर नेक्स्ट ಚೆಲುವ ಬೇಲೂರ चन्नीगरायनिगो उडपी कृष्णवय म्हूण निमगीता कडेन लास्ट लायनान तूं सांगता तूं सांगून सोडी परमनंटली हांव पुरंदरदासू तुगेले गुरू तूच मिगेल वधू म्हूण सांगून सोडी. कसलें निमगे गोदस्की ना हां इताक म्हळ्यार उत्तर तांतू आसा. तूं श्रीरामचंद्र जावन येतना तूं सीते, कृष्ण जावन येतना तूं रुक्मिणी, विठ्ठल जावन येतना रखुमाई वय वय श्रीनिवास जावन येतना पद्मावती. तशी जाल्यार तूं कोण कोणाल बायल तूं इता म्हळ्यार हो पुरा नारायण न्हय हो पुरा नारायण न्हय नारायणाल पुरा अवतार न्हय. तशें जाल्यार तूं कोणाल बायल आहान तूं म्हळ्यार प्रश्न एक कडे उत्तर कसं म्हळ्यार नारायणाल बायल लक्ष्मी ती लक्ष्मीची नारायणान हें इतली अवतार घेतना ती लक्ष्मी इतली अवतार घेवन तागेले ओटो केदनाय आशिल्ली म्हणून लक्ष्मी नारायण स्वरूप म्हणजे ताजे खातीर सगळे हें पद लक्ष्मी नारायण स्वरूप कशी म्हळ्यार सांगता. बट साहित्याच्यो येद्रा शब्दांत दिसना ते आमी अर्थ करून घेतना मेळटा आमकां. साहित्यात येद्रा दिसतना वय रामचंद्राक सीते कृष्णाक रुक्मिणी अशी दिसता. पळय ಎರಡು ಹೊಳೆಯ ರಂಗ वय वय ಎರಡು ಹೊಳೆ म्हळ्यार खंय दोन नदी कावेरी कावेरी अन्य खंयचे
ಎರಡು ಹೊಳೆಮಳ ಏಕನೇ ಕಾವೇರಿ ಹೇಮಾವತಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ असेल रंगनाथाला बायल वेतो म्हण हां आविता सांगता म्हण मारी हें पुरा कळ्ळारच न्हू चेडा मस्त चंद कोण म्हणू जाता म्हळ्यार म्हणलें आतां बेस्ट जाल्यार तुगेल बेस्ट जावच्या मेगेल सहाय कसं करूं येता तें मात्र हांव सांगता असं वॉट यू हॅव संग इज वंडरफुली वेल आय एन्जॉयड इट टू दी बेस्ट एन्जॉय केला आविता म्हळ्यार इतली डिवोशन आशिल्लें ಕೆಲವು ಕಡೆನ ಆಲಾಪನೆ करताना ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಪೋ ಸಿಂಗ್ करतानाच पळय स्वरार्यस पुरास बट ते साहित्याक तोंदर जेन्ना तूं श्रीनिवासनी गो म्हूण म्हणटाना श्री नी ते जावन वासने गो म्हूण जाता अर्थ उलटा जाता कसं की वायट अर्थ येवचे पड ते जायना ती म्हणटा तसं पुरा ಸ್ವಲ್ಪ जागृत केल्यार आनी बेटर करूं येता म्हण तितलेच आतां कसं करूया आमी हांव सांगू बाय नेक्स्ट रावंडाक म्हणया न्हय बाय नेक्स्ट रावंडाक तुगेलें संगीत आयकुचे खातीर राखता ती जायत न्हू धन्यवाद धन्यवाद नायक मॅम कॉंग्रॅच्युलेशन थँक्यू आता आमगे मुखार येता नेक्स्ट कंटेस्टंट उल्लाल विजितात्मा मल्ल्या कंचपद म्हणचे आसा तुमी ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯ ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯ ಸಾರಾಮೃತವು ಎಲ್ಲ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಬರಲಿ ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯ ಸಾರಾಮೃತವು ಎಲ್ಲ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಬರಲಿ ನಾರಾಯಣ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಮತಿ ಕೆಟ್ಟು ಇರಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಎಂದು ಶಿಷ್ಟರು ಬೇಡುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಎಂದು ಶಿಷ್ಟರು ಬೇಡುವ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಹಾ ಮಂತ್ರದ ನಾಮವ ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯ ಸಾರಾಮೃತವು ಎಲ್ಲ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಬರಲಿ ನಾರಾಯಣ ಕನಸಿನೊಳಗಾಗಲಿ ಕಳವಳಿ ತಾಗಲಿ ಕನಸಿನೊಳಗಾಗಲಿ ಕಳವಳಿ ತಾಗಲಿ ಮನಸ್ಸುಗೊಟ್ಟಿರಲಿ ಮುನಿದಿರಲಿ ಜನಕ ಜಾಪತಿನಿಂದ ಚರಣ ಕಮಲವನ್ನು ಜನಕ ಜಾಪತಿನಿಂದ ಚರಣ ಕಮಲವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳು ಹಾಗೆ ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯ ಸಾರಾಮೃತವು ಎಲ್ಲ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಬರಲಿ ನಾರಾಯಣ
ಎಂತೋ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯನೇ ಎಂತೋ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯನೇ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸೋ ಹಾಗೆ ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯ ಸಾರಾಮೃತವು ಎಲ್ಲ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಬರಲಿ ನಾರಾಯಣ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು परफॉर्मन्स कशी झाला म्हणून जजेस आला निमगे नावा मल्लिमाम उल्लाल स्वरात्मा कसं नाव हा विजेता सॉरी तुगल सोर ऐकून हा स्वरात्मा केलं त्या तुगल नाव हा अडिना भारी तुगल सोरांत गत्तस मल्ल्याला गत्तस त्याविषयी विंगड त्या मक्कन तू गोतस कळवे तुगल सोरांत एक एकदम गत्त भारी खुशी आणि कॉन्फिडंट खंयची गावचे मला म्हणतो उಳ್ಳाल उल्लाल ते असं उಳ್ಳाल श्रीनिवास मल्याल फॅमिली हो नाही आत्ताशी खंय आता मी सुरत कला घर केला माम सुरतकल लागे लागेचे चेड काय मस्त दूर ना 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 आणि पुरा फॅमिलीन तुही पुरा भजन आणि पुरा असं पुरा म्हणताच हा आम्ही मळे आमगेलकडे साधारण पदी म्हणता पुरा जण व्हेरी नाईस मागीर आम्ही पुरा व्हड व्हड लेजंड्स जाले प्लस आम्ही कॉलेज असताना नरसिंह नायक मामू एकदम पिकार आशिल्लो टायम हा हांव कॉलेज आताही असं पिकारे पिकार म्हळ्यार सगळे खंय गेल्यार नरसिंह नायकाला प्रोग्राम शिकू दिला वर्दू फुल्ल बिझी वय वय आताही तशीची आम्ही तांगेल पद्य पुरा हें करचे कॉलेजान तूं हा केलो कडेन म्हाका ऑर्केस्ट्रा आनी हांव वता आशिल्लो एका काका Very बट खंय गेल्यार आमकां नरसिंह नायक मामाला खंय गेल्यार प्रोग्राम केलो कडेन तांकां टायम ना तांकां हें दिवच्याक हा 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 खंय नाही, गेल्यार आता नायकर प्रोग्राम Correct, म्हणून correct, भारी correct. खुशी इथं म्हळ्यार तांगेल पद्य आयकून आमी वाडल्यांची करेक्ट हा म्हाका तांगेले 4-5 पद्य तितले म्हाका जनान हें केला Very एक हें अंबिका मुकांबिका वय वय एक तांगेले पवमान वय 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 त्या परत पद्य म्हाका प्रोग्राम तांचे म्हणात तुमी नायक मामा म्हणटाना म्हणून तांचे म्हणचे आमगेल समाजाक एक व्हड ट्रेजर तो वदाची. एटलिस्ट खंयची कोण कोणाला पद सांगच्या काय आमगेले जनाला एक पद सांगू न्हू आणि हांव इनफॅक्ट हांगा ते सांगेतय तागेले पद सांगून जीवन काडतले आसत बदाची इथं मला आमकां नायक मामा जसा सिंगर आशिल्ले निमित्त आमकां आमगेले जीएसबी समाज हेम्मे आमकां हा तांगेले कस कसा लायक पद्य आसता आयकूचे त्या सांगच्याक तुगेल तसले गत्ते जावक पळय अशी सांगल्यार जायना भारी खुश जाले तुगेले सोर तुम्ही ऐकून मलगाड्याला पुरा सिंगर सर आशीर्वाद आहे रे या लेवलला सिंग करतास मग देवान दिलेले त्या पुरा. देवाला अनुग्रह भारी खुशी आणि बाकी विषय कसले ह्या कंपोज कोण केलेले गोतस की तुमका या विद्याभूषणान सांगितलंय अच्छा होय हा विद्याभूषण सांगितलं बट बाकीचे साहित्य बिहित्य पुरा नायक मामा सर सांगता. आम्ही तांतू फोडचे ना इथं म्हळ्यार ऐकून आनंद केलेले तेचे व्हड विषय उल्ला सुरात्मा कसं नाही विजितात्मा मल्ल्या. मल्ल्या जय हो थँक्यू सर धन्यवाद मल्लिमाम नायक माम दोगां न्हय मेळना उलोचनज म्हूण केलें दिसता दोगांय उलयता राबले ना नायक माम मेगेल कमेंट म्हाका विसरून गेले हांव कसो उरलो का पदा बगे म्हणून इता म्हळ्यार दोगांय कसं की मेगेल बगे उलोवच्याक भोव शाव समना म्हूण दिसता हा नायक माम. दोगांक आसो ते कसले आसो ते एक सायडा दवरया रागण म्हणाला मल्ल्या म्हणतर गत्त आसा म्हण एकल्या गत्त आसा एकल्या भक्ती आसा इता सांगेल म्हण म्हळ्यार आज तूं म्हणलेलें हें हांतू भजन येतो पुरंदरदास आले रचनेंतू अद्भुत जाल्यार डिवोशन आशिल्लें अद्भुत थँक्यू इता सांगेल म्हण म्हळ्यार आमी एक भजन म्हणटना तांतू कितली हरकत करता ती कितली संगती म्हणटा ती तें मुख्य न्हय कशी म्हणटा ती म्हणून मुख्य सिंपल सरळ 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 अति सरळ जावन अत्यंत यशस्वी जावन अत्यंत जन पावची म्हणके आमी म्हणू जाता त्या तूं करून दाखयला थँक्यू नायक माम ही ताका म्हण म्हळ्यार आतां मस्त पुरो आमी हरकत घालून तांच आलाप म्हण पुरा कोण थंय थंय मिस्टेक्स येवच्या पुरो ना चंद कोण म्हणू काय पुरो ती संगीतान तूं परफेक्ट आसूं पुरो जाल्यार तें साहित्य समजावन जना पावनी म्हूण जाल्यार
तेदन त्या साहित्याक द्रोह केला म्हणके जतनवे वय नायक मा त्या एकक दासान बरयले तांणी बरयले देवाक म्हण शिवाय मेगेल पद म्हण तुमी म्हाका नांव हाडाय ती म्हण खंयचेय दासान आजी ताई सांगिला आसलें ना न्हय तांकां नाक्क ते तांणी ते सगळे जिवनातू पुरंदरदासान तागेले 9 कोटी आशिल तसले पुरा दान करून चमकललो तो न्ही मै वय ताणी बरयलें कसले परमात्माक नारायण ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯು ಸ್ಮರಣೆಯ ಸಾರಾಮೃತವೆನ್ನ नालिगेगे बरली सगळे तुगेल नामस्मरणेचे कसल अमृत आस पळय केन्नाय मुगेल जिब्बेर आसो म्हणून केन्ना खंयची खंयची संदर्भारी आसो कडेक अंत्यकालारी मुगेले देह हातून मुगेले प्राण भायर वच्चे संदर्भारी तुगेल नामस्मरणे ओ देवा म्हणून मागचेच पळय ते अद्भुत जालें एक भक्ती आज तुगेल संगीतांत दिसला कसलेय तूं सर्कस करनी कसलेय करनी सर्कस म्हळ्यार संगीता सर्कस करनी तूं जाल्यार इतली चंद करून प्रेजेंट केला म्हाका मस्त खोशी जालें थँक्यू मस्त खोशी जालें आनी कसं म्हळ्यार हें एक ट्रेडिशनल ट्यून हें मस्त वर्सां फुडें केलेलें तसलें पुरा कर्नाटीक शास्त्रीय संगीताचें पुरा म्हणटात हें भारी चंद साहित्याक भारी चंद ट्यून ಕೆಲವು ಕಸ म्हळ्यार ಕೆಲವು ಪದಾಕ ಕೆಲವು ಟ್ಯೂನ್ येतरी वापस विंगड ट्यून करचे गत्य ना म्हळ्यार त्या एक आतां जगदोद्धारनाक कसल ट्यून केल्यार चंद पडल्याची कस ट्यून केल्यार ते मागीर रब्बना ते तशीच हें पद भारी चंद कोण म्हणला मस्त खुशी जाले बरें कर देव थँक्यू नायक माम तुमकां आशीर्वाद धन्यवाद नायक माम थँक्यू धन्यवाद आता आमगेर मुखार येता नेक्स्ट कंटेस्टंट विनायक कामत कंचपद म्हणून आसात ಮೂರ್ತಿಯನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸು ऑल द बेस्ट ಮಾಧವ ನಿನ್ನ ಮಾಧವ ನಿನ್ನ ಮೂರುತಿಯನೇ ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಮಾಧವ ನಿನ್ನ ಮೂರುತಿಯನೇ ಮಾಧವ ನಿನ್ನ ಮೂರುತಿಯನೇ ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಮಾಧವ ನಿನ್ನ ಮೂರುತಿಯನೇ ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಮಾಧವ ನಿನ್ನ ಮೂರುತಿಯನೇ ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಮಾಧವ ನಿನ್ನ ಮೂರುತಿಯನೇ ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಕಮಲದೊಳು ಸ್ಮರಣೆ ಒದಗುವಂತೆ ಮೂರುತಿಯನೇ ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಮಾಧವ ನಿನ್ನ ಮೂರುತಿಯನೇ ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಎಳೆ ತುಳಸಿಯ ವನಮಾಲೆಯು ಕೊರಳೋಳು ಎಳೆ ತುಳಸಿಯ ವನಮಾಲೆಯು ಕೊರಳೋಳು ಹೊಳೆವ ಪೀತಾಂಬರ ಮುಡಿಯಲೊಪ್ಪುವ ನಿನ್ನ ಮೂರುತಿಯನೇ ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಮಾಧವ ನಿನ್ನ ಮೂರುತಿಯನೇ ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಮಾಧವ ನಿನ್ನ ಮೂರುತಿಯನೇ ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಮಾಧವ ನಿನ್ನ ಮೂರುತಿಯನೇ ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಮುತ್ತಿನ ಸರ ನವರತ್ನದ ಉಂಗುರವಿತ್ತು ಮುತ್ತಿನ ಸರ ನವರತ್ನದ ಉಂಗುರವಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಲಕುಮಿಯ ಉರದೊಳು ಒಪ್ಪುವ ನಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಲಕುಮಿಯ ಉರದೊಳು ಒಪ್ಪುವ ನಿನ್ನ ಮೂರುತಿಯನೇ ನಿಲ್ಲಿಸೋ
ಮಾಧವ ನಿನ್ನ ಮೂರುತಿಯನೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಮಾಧವ ನಿನ್ನ ಮೂರುತಿಯನೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಭಕ್ತರ ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪತರು ಎಂಬೋ ಭಕ್ತರ ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪತರು ಎಂಬೋ ಭಕ್ತರ ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪತರು ಕಲ್ಪತರು ಎಂಬೋ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಮೂರುತಿಯನೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಮಾಧವ ನಿನ್ನ ಮೂರುತಿಯನೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಮಾಧವ ನಿನ್ನ ಮೂರುತಿಯನೆ 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 ನಿಲ್ಲಿಸೋ कशें जालां म्हण जजेस जाला निमगे नावा शेणे माम विनय कसं गोतस तुगेलो वॉयस इतलो लायक आस तूं त्या कसल्या सदुपयोग करून घेना आनी काही कळ्ळें म्हणचे ओके त्या विशय विंगड जर कोण मनशाक आनी कळना ती मनशाक मस्त फरक आसता तूं कोण म्हणला तुवें जाल्यार आनीक लायक करून म्हणका तुवें आनी हें ट्रेडिशन गायन कळ्ळें आमगेले पूड दाखोवन मालगाड पुरा म्हण आशिल्लें पद्य पुरा इतलें मनान तूं बयसून आसता हें पुरा कॉमन भजन्स पुरा सो त्या भजने म्हणटानच पळय ताजें डिवोशन जेव्हा तूं म्हणटान जेव्हा ताजें डिवोशन जेव्हा आनीक लायक येवंक येता तें सो तुका आनीक मस्त फ्युचर आसता तुगेलो वॉयस लायक आसता लायक करून प्रॅक्टीस करीत तुवें आनी मस्त तुगेल्या वॉयसान तूं एक लायक गोडसाण आसता डिवोशन आसता तूं भक्ती आसता तूं आनीक लायक करून म्हणीत म्हणून म्हगेली आशी थँक यू व्हेरी मच धन्यवाद शेणे माम नायक माम विनायक हें तूं कोणाला आयकलेलो नायक माम एक्चुअली भीमसेन जोशी रेंडिशन करू चमकलो हां म्हाका ते BGM ಅಂತೂ ಕಸಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲೇ म्हाका सडन जावन ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಗ ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ दिसता म्हाका स्केल मिस मॅच जाल्ले ಮುಂದೆ येस 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 सकडा भशी कसं म्हणा रे तुका तें कळलेलें पळय दॅट इट सेल्फ इज अ व्हेरी गुड थिंग तुका तें तुगेल कसं मिस्टेक जाला म्हण तुका कळलेलें पळय करेक्ट आनी एक कसं म्हण म्हळ्यार आतां तूं भीमसेन जोशीले तुगेले वॉयस आला एक डेप्थस गत्त येस वॉयसाक गत्त त्या वॉयसाक केलो वॉयसा मात्र अशें तें गत्त आतां भीमसेन जोशीन स्वर लागयल कुडले विंगड कसलो म्हणचे नाकताणे तेन्ना मनो एक ध्वनी तें तशी तुगेलो वॉयस आस तें गत्तस जाल्यार तूं भीमसेन जोशीले पद म्हणटना भीमसेन जोशीले कसल भाव तो व्यक्त करता पळय त्या फॉलो करी तागेल संगती कोणाय फॉलो करूं साध्य ना एक्चुअली खंयच्याय संगती घालू जाय न्ही म्हळ्यार म्हाका ते मध्येन तूं स्केल मिस जाले म्हणून नाही नाही तशी नाही त्या सांगेल ना संगती म्हण म्हळ्यार कसं म्हणून सांगेल म्हण म्हळ्यार तूं तागेल स्टायलार म्हणून वचचेस पळय त्या गती ना म्हण
तागेले स्टाईल नाही, तागेले डिवोशन अँड तागेले स्ट्रक्चर कसं असं वॉयस जे पदाचे ते मात्र फॉलो केल्यार मच बेटर सिंग करूं शकता आमी. ते स्केल अदरवायज कशें जाता म्हळ्यार तूं सांगेल म्हणके ಸ್ವಲ್ಪ स्केल ते कडेन हें तें पुरो जेतना आमगेले विकनेसाचे आमी प्रेजेंट केला म्हणके ते जेवचे ना जे कित्याक म्हळ्यार तुका लायक फ्युचर आसा, तूं प्रॅक्टीस केली म्हण जाल्यार प्रॅक्टीस कर, तूं लायक जातलें मुखारसून. देव बरें करो. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಧನ್ಯವಾದ ನಾಯಕ್ ಮಾಮ್. आता आमगे मुखार येता अशें नेक्स्ट कंटेस्टंट नरसिंह एम पै. हॅलो नमस्ते. नमस्ते. खंयचें पद म्हणून आसा? नरजन्म ಬಂದಾಗ. ऑल द बेस्ट. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನರಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. 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 ಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆದರೆ ಕಷ್ಟ ಒಂದಿಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆದರೆ ಕಷ್ಟ ಒಂದಿಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ನರಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಮುದ್ದಾಡುತ್ತಲೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ಕಂದನ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಮುದ್ದಾಡುತ್ತಲೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ಚಂದುಳ್ಳ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ಚಂದುಳ್ಳ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ನರಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ಕಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ಆಲೋಚನೆ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ನಿಂದಾಲೋಚನೆ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಭೋಗ ಪಡೆದು ಅನುರಾಗದಿರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ಒಳ್ಳೆ
ಪಡೆದು ಅನುರಾಗದಿರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ, ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ನರ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ಕಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ರಾಶಿಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಬಿಸುಡಲು ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ದುರಿತ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಬಿಸುಡಲು ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ಗರುಡ ವಾಹನ ಸೀರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ಗರುಡ ವಾಹನ ಸೀರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ವಿಠಲ ಗರುಡ ವಾಹನ ಸೀರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ, ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ನರ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ಕಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆದರೆ ಕಷ್ಟ ಒಂದಿಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆದರೆ, ಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆದರೆ, ಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆದರೆ ಕಷ್ಟ ಒಂದಿಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ, ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ನರ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ, ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ, ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ, ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ಧನ್ಯವಾದ. नरसिंहा तर कृष्ण परमात्माला उडगास काढलेला सी वेदिकेरी परफॉर्मन्स कशी जाला म्हणून सांगून आमगे जजेस आला निम्गे मलिमाम ನರಸಿಂಹ ಎಮ್ಮ ಪೈ ಮೂಣ್ ಬರಲ್ಲ वय सर आम्ही निमगो जल नरसिंह खंयच गांव तुगेलो म्हण उडपा सुकून उडपाच वय ओ तरी कृष्णाल पद करेक्ट कसल कोर्नस देवा तू हांव निट्टे फर्स्ट इयर इंजिनियरिंग इंजिनियरिंग वा आता एक सांगता म्हळ्यार इंजिनियरिंग म्हणटाना तुगेले एजा लेखारी पळय वेहिकल विंगड विंगड टायपाचे आसता गोतास की हॉर्स पावर आनी पुरा हाय स्पीड युरो इंजिना तांत एक 4 व्हील ड्रायव्ह म्हणून एक आसता वय 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 ते कसं करता गोतास की 4 व्हील ड्रायव्ह खंयचे गुड्ड्यार जाल्यार वता ते वय न्हय तशी तुगेले ते रेंजर वचीत आसले वॉयस आसा तुगे लागीं ते यूज करका आनी हे वेदिकार मात्र न्ही इतले लायक देवान तुका सोरू नॉलेज प्रती एक दिला तें भितर दवर नाका न्हय आनी ते गेन करता रोचुका आनी दुसऱ्यांक ते म्हळ्यार दिवचे म्हळ्यार प्रकट करका एक बायल मनशान भांगर काणू तिजेर दवरला कसलें प्रयोजन ना केन्ना 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 घालून दवरका दिसता वय न्हय वय वय खरी ते भारी लायक तुगेले पोटेन्शियल आसा भारी लायक फर्स्ट क्लास थँक्यू सर आनी उडपात दिलेले निमती कृष्णाला एक अनुग्रह आसता देव बरें कर देवा धन्यवाद मलिमाम नायक माम देवा नरसिंहा कशें सर कशें सर आराम व्हेरी गुड देवा नरसिंहा म्हणून येता म्हळ्यार नरसिंहा म्हळ्यार कुडली मुलकी उडगास येता तूं आनी खंय 30 किलोमीटर त्या काडचें मुखाला चिंद जाला
भारी चंद जाला तूं म्हणलें मस्त चंद जाला भारी खुश जालें म्हाका इतली खुश जालें कंट्रोल आसा स्वरा वयर कंट्रोल आसा कोणा लागीं शिकतास ना तूं वय सर कोणा लागीं विद्वान महाबलेश्वर भागवत उडपी हां कळटा इता म्हळ्यार संगीत शिकतना शिकून म्हणटना अर्थ जाता तेन्ना त्या म्हणचे एक तूं सांगेत हाका गोत आसा एक कसल मेगेल एक सजेशन कसं म्हणा तूं टॉप रेंजार म्हणलें पळय तेन्ना ಸ್ವಲ್ಪ हार्श ऐक येता आशिल्लें हार्श मिगेल वॉयस चिक्के स्ट्रेंज ना ते डोंट वरी अबाउट इट ते सगळ्याकय जाता आमकांय जाता सगळ्याकय जाता तेन्ना कसं करता म्हणून सांगता आसा हांव तुका तूं त्या रेंज करेक्ट पावला तूं स्ट्रेंज जाला म्हणून स्ट्रेंज जाता एका कडेन वॉयस रीच जायना त्या कसले येना ताका तसले टायमार कसं करता म्हळ्यार तूं आतां इतली लागीं तुका म्हणटा न्हय वयली रेंज गेले कुडले हांगे वत तेन्ना कसं जाता म्हण मरे ते मायक तुगेले ताणचे देवणी करता वय हार्श आशिल्लें वता टॅक्नॉलॉजी कशी यूज करूं येता म्हणून तुगेले सब्जेक्ट ते न्हय वय तुगेले सब्जेक्ट टॅक्नॉलॉजी आमी कशी यूज करूं येता म्हणून सिंगिंगात कित्याक म्हणून सिंगींग इज परफेक्ट तुगेलें वॉयस स्ट्रेंज जाला म्हणून वयर वतना स्वर लागू का म्हणून आमी वॉयसा वयरी स्ट्रेस दिता ते स्ट्रेस दितना हार्श जाता तेन्ना कसं करता म्हणून हार्श भायली आयकतले आयकना नातले म्हण काय करता जाल्यार आवट ऑफ दी मायक वचूका ಸ್ವಲ್ಪ तेन्ना तुगेलें वॉल्यूम आशिल्लें मितीन हार्श आयकेना बट आयकेवचे सम आयकेत हें एक सिंगर जालें आम्ही कसं करता ते म्हणून तुका ओपन स्टेजार हांव तुका सांगता आसत आमकां प्रॉब्लेम येता आमी कसं त्या समस्येक कशी आमी ते करतात पळय सिंगर्स प्रोफेशनल्स ते तुका हांव एक गुट्टू सांगून दिता आसता तितलेची अदरवायज इट वॉज फॅन्टॅस्टीक आमी नेक्स्ट रावंडा वापस मेळया शुअर सर धन्यवाद नायक माम काँग्रॅच्युलेशन्स थँक्यू हांगाक सुरवे सुत्तू मुक्ताय जाता सर ह्या सुत्तू कशी जाल्ल्या म्हणून सांगून आमगेल्या जजेसा लागीं एक 2 उत्तर उलोवन येवया आमी मल्ली माम सुरवे सुत्तू हांगा मुक्ताय जालेलो आसा आमगेल्या पुराय कंटेस्टंट्स परफॉर्मन्स आसा कशें आशिल्लें एक कसल म्हळ्यार हक्क एक सब्जेक्ट दवरलेलो पुरंदरदासाले भारी एक लायक विचारू इता म्हळ्यार आमगेले समाजाक दावक दलल तसले त्यावेळी आमगेले समाज म्हळ्यार मेन साऊथ बेजची कर्नाटक तकून आंध्रा म्हणा केरळा म्हणा एक तमिळनाडू आमकां भजन म्हणलेलें पुरंदरदास शिवाय गोत नाशिल्लें सुरवें मागीर पुरा अडिना त्या मागीर ताका चमकलें जाल्यार खंय चमकल्या रे पुरंदरदास खंय पावनी म्हूण कांय ना बट पुरंदरदासालेच आमगेले मंत्र बीज आशिल्ले सुरवेक तशें जावन त्या ह्या काडलेलें भारी लायक जालें आनी तांतूय आमगेले पार्टिसिपेंट कंटेस्टंट कितले भाग केला की तांणी पुराय संपूर्ण मन दवरून तांकां कितले साध्य आसा की त्या पुरा तांणी हांगा येवन प्रकट केलेलो आसा तांचो कसलो जाता म्हळ्यार केन्नाय ते पुरा दीस एकूल्याक आसना किंवा घरकडे तकून आमी आलोचन करून येता ती हेंच दत्ताले आज म्हणून तशी जायना त्या पुरा एक समयाचे विशय येता केलो पटी लेखिल्याक लायक जाता त्याक कसले करू जायना बट त्या ह्या वेदिकेरी येवन मायक दोन एकल्यान राबून एक सांगची एक तेंच एक म्हत्वा विशय तक्काच पुरा जनांनी सेल्यूट दिवका एकल्याकारी आमगे समाज कितले जाण पळयता ती भारी खुशी येद्दोळू म्हळ्यार आमगेले 3 एपिसोड जाल्ला न्हय कोणाकय कसलेय म्हळ्यार तो लायक नाशिलो हो भारी लायक जाल्यार भारी लायक सांगता आशिल्ली ती जाल्यार लायक दायनी म्हणून तशी खंय मना येनी कित्याक म्हळ्यार आमकां ताजे फीडबॅक मेळतार आसता इवन नायक माम वर्ल्ड ओवर खंय वता आसतना ताका येवन तेंची सांगता ती असो आमगेले समाजाचे लायक सांगतले आसा ती म्हणून तशें म्हणून जजमेंट मस्त जावन दितात भायर तकून त्या कसले करूं जायना आमगेले रायाक चेंज करची तितले जजमेंट जना लाग आसता ताका आमी कसले करूं जायना तशें जालें निमती भारी एक लायक करून सादर केला हज्जी मुखार येता पुरंदरदासाले सब्जेक्ट नेक्स्ट खंय कोण वतात की आनीकय इम्प्रुवमेंट जाताले म्हणून म्हाका खंडीत मनांतू निसंदेह ताजे कसले डाऊट नाशी म्हाका भरोस आसा आनी चेडू हांकां लायक जावं म्हणचे धन्यवाद मस्त धन्यवाद मल्ली माम शंकर शेणे माम सुरवे सुत्तू मुक्ताय जालेलो आसा तुमकां कशी दिसली सुत्तू लायक पार्टिसिपेंट्स हांतू इव्हेंट हांतू पार्टिसिपेट केलें आसा इतकी आनीतले चड जबाबदारी घेवन
हें एक म्हळ्यार स्पर्धात्मक जावच्या वचून तंत एक लिमिटेशन्स आसता आनीक लायक प्रॅक्टीस करून कित्याक म्हळ्यार प्रती एक पद्य म्हणटाना दासान साहित्य दासान रावंड ते हें पद्य म्हणटाना साहित्या ಬಗ್ಗೆ कंप्लीट जावन आशिल्लें विवर नायक मम्मान प्रेजेंटेशन दिलें आसा त्या कसल खातीर म्हणालें खंयचे खातीर म्हणालें खंय म्हणालें उद्देश कसो जालें त्या शब्दा अर्थ कसो म्हणून विवरण जावन दिलें आसा हें सर्व लोकांक पावता आसा आमगेल्या कमिटी भितर आमगेल्या कम्युनिटी भितर सर्व लोकांक पावता आसा असलेच पुरो विशय दासाले म्हणलेल्याचे ओवरऑल जावन अशी म्हणलेल्या पशी चड ताजे इन्नर अर्थ कसल पुरो आसा म्हणून हें पुरो सादर जालें आसा आमगेल्या मुखावेल्या जनरेशनांत आमगेल्या मुखावेल्या युथ्साक युवकांक आजी विशय पुरो तिळवळीक आनीक चड येवो आनी हें दासा परंपरेचे बरें भजन्स पुरो नवनवे भजन्स पुरो मर्णातील पुरो सुमार भजन्स पुरो तशीं आसा तें पुरो एक वोकून कळ्ळें तें पुरो आनीक प्रेजेंटेशन जावो चेडवांक लायक ताजे विशय अभिरुची अंतू आयिल्ली आसा आनीक मुखार अंतू स्पर्धा करता चेडवां आनी मुखार सुनी लायक एफर्ट्स करून लायक रितीन म्हणोते म्हूण सांगून हांव आश पडटा मस्त धन्यवाद उशेणे माम ಪುತ್ತೂರು ನರಸಿಂಹ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾಮ್ ಸುರುವೆ ಸುತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ झालेलं असं पुराय कंटेस्टंट्स आले परफॉर्मन्सेस कशी आशिल्ला आणि या कॉम्पिटिशन कशी मुखार जाता म्हणून सांगून दोन उत्तर पुरा कंटेस्टंट्स जाले परफॉर्मन्स कशी आशिल्ली म्हणून तांगेल परफॉर्मन्सा ಒಟ್ಟು सांगला आमी वापस ताजे ಬಗ್ಗೆ व्याख्यान ना ಒಟ್ಟಾರೆ जावन हें रावंड आमी करूंक उद्देश कसो म्हळ्यार आमगेले समाजांचे चेडवांक पुरंदरदासाल ಬಗ್ಗೆ कितली नॉलेजस म्हणली एक पळोवका आनी तांकां कसले हांतू एक आमी ज्ञान दिवचें साध्य आसा पुरंदरदासाल ಬಗ್ಗೆ ते दिवचे खातीर एक प्रयत्न हें इता म्हळ्यार मस्त जन दासाल भजन म्हणले कुठले पुरा पुरंदरदासाल म्हण लेखतात पुरा ना म्हण जाल्यार तांकां जगन्नाथ दास कोण विजयदास कोण गोपालदास कोण कसलेय गोतना होड ना जाल्यार पुरंदरदास म्हणलें नांव युनिवर्सल आसतना त्या ताई मस्त जनाक ताजे ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ अवेरनेस उणेस म्हणून ताजे खातीर हें रावंड केल्लें मस्त एक 40 आनी एक तितले आजी हांणी स्पर्धाळून हांगा स्पर्धा करून तांगेले प्रतिभा दाखयली आसा एक कसं म्हळ्यार साहित्या ಬಗ್ಗೆ आनी संगीता ಬಗ್ಗೆ आनी काही मस्त जाल्यार एक हाजे साधन करचें अगत्य आसा इता म्हळ्यार आमगेलो समाज मुखार येवपा जाल्यार त्या दृश्टीर हाजे म्हणलेलें खंयचें आसा मस्त स्वल्प जनान मस्त चेडवान चंद करून म्हणलेलें आसा आनी मस्त जनान ताजे ಬಗ್ಗೆ आनीकय मुखारी आसक्ती घेवन तांणी अभ्यास केल्यार चांग जाता तसलें आसा ती ಒಟ್ಟಾರೆ जावन आयचे प्रथम जाल्लें सुत्त खंयचें आसा आमगेले इटली एपिसोडांत प्रथम सुत्तांत 9 जन भायर वता आसा ती त्या भायर तांणी वचे आमी तांकां भायर पेटवत न्हय आमी तांकां मार्क दिता वतात तांगेले गायन पळोवन तांकां एक मार्क दिवन मागीर तेगाल मार्क पळयतना लास्ट तो 9 जन कोण आसा ती त्या तांणी आपापली एक गीट येता पळय त्या तांबडी गिटी सकयल आशिल्ली पुरो भायर वतात तशें जाल्यार मितीन 9 जन भायर गेलेले आसा भायर आमी पेटयले न्हय वापस सांगता हांव आमी तांकां कितली एनकरेज करूं साध्य आसा तितली एनकरेज करता ती वेदिकेर तांकां कशे रितीर सहाय करूं साध्य आसा तें आमी करता ती जाल्यार तांगेल साधना स्वल्प उणी पडला म्हण जाल्यार म्हळ्यार तांगेल पशी चड साधन केलेलें येद्रा आसतना तांणी येदे मागशी पडली म्हण जाल्यार तेन्ना तांणी रेड लायना पशी सकयल आयल्यार तेन्ना तांणी भायर वता ती म्हूण हांव सांगूं इच्छा पावता कोणाकय हांत आमी भायर पेटोवचें ना तशी 9 जन आजी भायर वता आसा ती आनीकय मस्त रावंड्स आसात ते आमी मागीर मुखार सोन तिळशिता ती सक्कड कंटेस्टंट्साक बरें जावो आनी आमगेले सक्कड वाद्यगार कोण आसा ती हांणी पुरा अद्भुत जाल्ले कलाविद दिपू आनी आमगेले लोकेशू आनी अबी आनी रामू रंगधोळ आनी रमानाथ किणी हांतू इतल्यान तूं एकलो मॅन ऑफ दी मॅच कोण म्हण तूं जाव गॅस करूं की रजत दीपक बेंगळुरू हां पळय तूं दीपक म्हणली हांवें हांव न्हय म्हणटा इता गतस की
सगळे हे इटले आता कितल्यानी 40 एक पद आम्ही ऐकलंय वय वय इटली पदातू एकच्या कारणातीले एक इटली तर डिस्टर्ब करणं नातील कोणाकय अद्भुत जावन वज्जा इल कोण म्हण म्हणारी रमानाथ किणी मस्त आम्ही कसं करता म्हण म्हणारी ताळ वाजयतल म्हणतानाच पळय ताका आम्ही तागेल बघे कानो दिना ती तो कसं करता म्हण हानी कसं पुरा मुक्ताय दिता ते त्या पुरा ऑब्झर्व करून एक्झॅक्ट सिंग करता तो आम्ही ऑब्झर्व केले आर्ट खंय आसता खंयची रुपार आसता दिपू तो मॅन ऑफ द सिरीज केन्नाय दिपू इज मॅन ऑफ द सिरीज इट्स ऑलवेज यावागलू आता एकल्याक बेस्ट सेंच्युरियन कोण हायेस्ट म्हणून तेंडुलकर असो उलयात म्हणत वय तशी दीप तशी आयचे मॅन ऑफ द मॅच म्हाका अद्भुत इतली खुशी जाले आमी केन्नाय ताळ म्हणाले आमी ते नेग्लेक्ट करूं नजे ते एक अद्भुत एक वाद्य ते लय करेक्ट आसल्यार मात्र कोण खंयचेय लयार म्हणो तो परफेक्ट आशिल्लो परफेक्ट आनी त्या हज्जी वटू खंयच्या मुक्ताया वटू सिंग करची की प्रारंभ करची की अद्भुत तशी ताका म्हगेले स्पेशल थँक्स अँड अभिनंदना सगळ्यांकय बरें जावो नमस्कार मस्त धन्यवाद नायक माम आमगे लोटो इतले वेळ आशिल्लो तसला जजेसांक धन्यवाद सांगचे एक समय राघवेंद्र मोली माम तुमका मस्त धन्यवाद सांगता सर शंकर शेणे माम तुमकांय मस्त धन्यवाद सांगता सर आमगे महान निर्णायक जावन आशिल्ला श्री पुत्तूर नरसिंह नायक माम तुमकांय मस्त धन्यवाद सांगता सर तशीच आमगे लोटो एक लायक ऑर्केस्ट्रा टीम वय आसा तांतू भितरी तबल्यारी आमगे लोट आसाची अभिजीत शेणै तांकांय मस्त धन्यवाद सांगता सर अनेक तबल्यारी आमगे लोट आसाची राम रंगधोळ हांकांय मस्त धन्यवाद सांगता सर ताळ्यार आसाची रामनाथ किणी हांकांय मस्त धन्यवाद सांगता सर कीबोर्डार आसाची दीपक बेंगळुरू हांकांय मस्त धन्यवाद सांगता सर इतले वेळू सुरवे सुत्तू तुम्ही पळयला सर तुमका अनेक असले इंटरेस्टिंग राउंडा ओट वपास मेळटा म्हण सांगची आयची आसांची की हांगा मुक्ताय करता सर पळयता राबा सेंच्युरी वॉइस ऑफ जीएसबी सीझन 4 पावर्ड बाय लिज मॉन्टेजेन्स इंडिया नमस्कार The voice of GSB, the voice of GSB, the voice of GSB, the voice of GSB. The voice of GSB, the voice of GSB. The voice of GSB, the voice of GSB. Gare sare sani sani pani pama. The voice of GSB, the voice of GSB, SB. The voice of GSB, the voice of GSB, the voice of GSB. Gare sare sani sani pani pama. The voice of GSB, the voice of GSB, the voice of GSB, the voice of GSB. The voice of GSB, the voice of GSB, the voice of GSB, the voice of GSB. Gare sare sani sani pani pama. The voice of GSB, the voice of GSB, the voice of GSB, the voice of GSB.